मुरगांव मतदारसंघातले बायणा वाठारांतले सगळे भितरले रस्ते पिड्ड्यार जाल्ले। फाटल्या 25 वर्सां जालीं पूण रस्त्याचें डांबरीकरण जावंक नाशिल्लें आनी ताचो त्रास लोकांक सोंसचो पडटालो। हे मतीन घेवन बायणा वाठारांत रस्त्याच्या डांबरीकरणाक सुरवात केली अशें मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान सांगलें। आयतारा बायणाच्या छोटा बाजार वाठारांत भितरल्या रस्त्याचें डांबरीकरणाचो शुभारंभ केले उपरांत तो उलयतालो। आयज आमी आख्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळे कडेन इंटरनल रोड्स घेतलेले आसा आनी आयज म्हणल्यार सगळ्यांक चड इम्पॉर्टंट आनी गरजेचे आसलेले म्हणटा ते आमचे बायणा एरिया फ्रॉम वॉर्ड नंबर 7, 8 आनी 9 हे इंटरनल रस्ते जे असले ते टोटल निग्लेक्टेड असलेले। कितलीशीं वर्सां जाली 25 वर्सां कितें रस्ते जावनासले। जे बारीक बारीक रस्ते आसा भितरल्यान ते सगळे आमी हे घेतलेले आसा आनी आमचे PWD आमचे AE आसा, नाईक बाब आसा, तेच प्रमाणे आमचे कॉन्ट्रॅक्टर हांगा आसा मुस्तफा। सो अशें सगळ्यांनी हो इनिशिएटीव घेवन आमी हे इंटरनल रोड्साचें काम घेतलें। कित्याक खुबशे इंटरनल रस्ते जे आसा आमचे ते सगळे पिड्ड्यार जाल्लेले आसा आनी खुबसो इश्यू आसलेलो रोडाक लागून ते आयज आमच्या कृपेन हे काम आयच्यान आमी स्टार्ट करपाचें आसा। आयज मुद्दाम हांगा इनॉग्रेशनाक आमचे बायणा एरियेचे जे सोशल वर्कर आनी जे सिनियर जे लोक आसा ते हांगा मुद्दाम येयलेले आसा। आमचे बाबू आसा भितर आसा, बाबू कसाई आसा, आमचो इकबाल आसा, जो एक सोशल वर्कर आमचे भितर आसा। तसोच आमचो सेबी एक्स कावन्सिलर आसा, कितें सेबीन भरपूर काम केल्लें आसा हांगा सेबीक सगळे खबर आसा। रवळनाथ पेडणेकर आसा, आमचो अंकल आसा सिराज, बाकीचे सगळे जितले जाण हांगा उपस्थित आसा आमचे सगळे जाण ह्या भागाचे लोक आसा। मुद्दाम ते आयज सगळे जाण हांगा येयलेले आसा आनी एक उमेदीची किरण तांकां दिसपाक लागले की आमचे खूब पेंडींग इश्यू जो आसा तो आयज सॉर्ट आवट जावपाचो आसा आनी आयच्यान हे